बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका दिनवास दिता, आर्गां दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कुश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिड्या त्रास कोश्ट कोटेपण अनुभव वाडतेपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव जेजूचे भाशेन सदांचे पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्रो आनी विजमेतां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक आनी सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें करता तुका, म्हाका बळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगोटूंक. पवित्र आत्म्या जो लोक हे मागणें आयकून दुसऱ्यांक धाडटा तांकां सदांच धाडपाक हुस्को दी आनीक तांची सगळीं दुयेंसांय बरीं कर. कोवीड दुयेंस तांचे सुरशिल्लें पयस दवर आनीक तांची सगळीं कामां करून तूं तांकां मेकळीं कर. आमेन. आयज तारीख जावन आसा 28 मार्चाची 2021 सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वार नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 4 वळ 10. जेजून सामारिकारन बायलेक पोर्तिपाळ केलो. देवाचें देणें कसलें तें तुका तोर गोमलोलें आनीक म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार तूंच ताचे कोळे मागतली आसली आनीक तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन जेजूक म्हणलें, सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं किडी कांय ना आनीक बांय खोल आसा, तर तुजे कोळे जिवें उदक खंयचें? येवकार तुका आनीक तुजे फॅमिलीक यूट्यूब लायव्हाचेर देव बरो दीस दिवं तुमकां. जेजू हिंगा म्हणटा, तुवें तर म्हजे कोडे मागलेलें जाल्यार तूं कोण, हांव कोण तो तूं जाणू आसली जाल्यार तर आमकां भोव म्हत्वाचें जेजूक पयलो जाणो जावन घेवपाक. आनीक तुमी म्हणटले आमी कातोलिकां सगळीं जेजूक जाणाय, आमी सगळें आंत आनीक पीत आमी सगळें कातोलीक धर्माचें जाणाय, आमी सगळे नेम कायदे दोत्ताय आनीक तशेंच सगळे धर्माचे कितें चाली आनीक रिती आहाय त्यो आमी सगळीं मानताय, सोंत मानताय. हें केल्यार तूं जेजूक जाणा जावपाक पावतलो? हो प्रश्न आज आमच्या दोळ्या मुखार येता आनीक दर एक कातोलिकान हो प्रश्न जाण एकल्याक विचारपाक जाय की हांव खरेंच जेजूक जाणा. तर हें तर आमी पयलें जेजूक जाण जायन तर पयलीं घेयलें जेजू कोण, जेजू कितको जालो, जेजू कितको मेलो आनीक जेजून आमकां कितें कोर म्हणलें तें. जीत जायन पोत्तून जेजू पून तिसरे दिसाक जिवन जातोच मागीर शिसांक पडोन देखून जेजून म्हणलें, वचात आनीक सगळ्या संवसाराक म्हजी खबर परगोट करात. मार्क 16:15. मरोन जिवीत जायन येन आनीक दुसरे कोळेर शीस जेदना मासळे मारपाक गेल्लेय सगळे पेद्रू देखून आहा तितून. तर पेद्रूक जेजून 3 पाट म्हणलें, तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार सगळ्या लोकांक, सगळ्या संवसारांत सगळ्या लोकांक, हिंगा जात कात धर्म कांय म्हणना जेजून, सगळ्या लोकांक वच आनी म्हजी खबर परगोट कर. म्हज्या मेंढऱ्यांचो तूं कुयदाद घे, म्हज्या मेंढऱ्यांक राख, म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक व्हर, म्हज्या मेंढऱ्यांक शिकय, म्हज्या मेंढऱ्यांक
जे कसलेच आडकुळ्यो आसात, दुयेंसां आसात, पयशांचे त्रास आसा, सगळ्यांक मेकळीं कर. हें केदोळां मोन जीत जात्रीच. तूं म्हणचें ना जेजू मचिनी पयलो ओल्ड टेस्टामेंट आहलोलें तें म्हणलें म्हणून ना. हें जेजू मोन न्हीन जीत जायन देवाची कृपा संवसारांत येयली तेदोळां जेजून म्हणलें. तर आमकां दर एक कातोलिकाक जेजूक जाणा जावन घेवपाचें सारकें गरजेचें. आमी फकत ह्यो पळय आमकां दोळ्यान दिश्ट पडे त्यो रित्यो, फेस्तां, नोयेनां आनी हें कोरेज्म कोताय जालें. आनी क्रिसमस फुलोयताय जालें. जेजून कितें कर म्हूण तें आमी कोनाय. आमकां कितें फळगां मारपा जायी, आम कितें फेस्त करपा जाय, फेस्तां तियात्र हाडटाय तें चोवपा जाय, फेरयां वचपा जाय, आनीक हीं फळगां मारपा आहाय ती आमी कोताय. जेजून कर म्हूण तें कोणें केलां? मुजे भाशेन जेजूगेली कृपा कितू जाणां मेळ्ळ्या गोंयां, कितू जाय आहा युट्यूबाचेर. तर हीच एकूच वस्त आमगेल्या कातोलीक धर्मांत कित्याक जायना? ह्यार सगल्यो जाताय. हेर रिती चाल्यो मादामेंत आनीक मादामेंत पाळ्ळें पूण सोडी खबर ती, पूण सगळे आमी साक्रामेंत बी सगळे घेताय. पूण एक जेजून सारकी कायद्याची गरजेची वस्त नवो मादामेंत जेजून गायला तोय कोण पाळना. तेदना जेजू म्हणटा तूंय तोरी तूं कोण तो, हांव कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच म्हजे कडेन मागतली आसली आनीक हांव तुका जिवें उदक दितलो आसलो. तर आमगेलें जिवीत सुकोवन भावोन कित्याक गेलां? दुयेंसां त्रास कोश्ट हितूले रात आहलोलो दीस कोताय म्हणटा आमी रोगताचें उदक कोताय म्हणटा, थोडे म्हणटा रोगताची घाम केली आनीक हें हितू त्रास कित्याक काडटाय आमी? हेका ओर्थ आहा? देवाच्या राज्यांत मनशांक हो ओर्थ ना. हें पडे सगळें जनवारान करपाचें. तेगेलो तर तेगेलो मनीस जनवारा गेलो पळय मालीक आहा तो तर तेका बरें चोरवा वन्ना, बरें कोळे वन्ना जाल्यार तेका कूद वचोन खावपाक सगळें कूर सोदपा पडटा. पूण आमकां हें मनशाक ती करपाची गरज ना. जेजूच म्हणटा तेंक आपण पोशिता मनजातींक आनी मनशांक आपण तेच्या परस चड मनशांचो कुयदाद घेता. देवान म्हणलां आमकां हिंगा जेजूक जाणा जावन घेवपाची गरज आहा. आनीक जेजूचे लागीं तूं मागल्यार तुका सगळें मेवतलें म्हणटाय. जेजू कोडे मागतली आसली आनीक तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. जेजून आमकां जिवें उदक हो नवो करार दिला. आतां आमी हो व्हरोन दुसऱ्यांक दिवपाक जाय, पूण दुसऱ्यांक दिचनी फुडें आमी कातोलिकांक पयलीं आमी जागृत करपा जाय. ती पडे मानताय तेजो सारको उपयोग करपाक, तेंगेलें जिवीत सारकें वेव्हारांत घालपाक, सारकें कायद्यान चलपाक. कोणागे कायद्यान? गोवोरमेंटा गेले ना, रुसना देवाच्या. हें आमी कोनाय आनीक मागीर आमच्या जिवितांत कांय बरें येयना. जिवें उदक दितलो आसलो. तुमी तर पवित्र कातोलीक जालो जाल्यार तुमगेले जिवितांत सगळे जिव्या उदकाची जोरी व्हांवपाची. तुमी लोकांक जिवें उतर जावपाची. लोकांक हे पयशांची ताण आनीक केसोली फेम म्हळ्यार व्हडपणाची आनीक युट्यूबाचेर घाताय ते व्हिडियो सगळे तेंची ताण लागपा नासलोली. सुकोन गेलें कातोलिकां, सोदूं भोंवताय ताण लागोन सारकीं वडवड येताय ताणेन. हें जाला आमगेलो कातोलिकांगेलो चालतो वेपार. आमकां हें जिवें उदक मेळ्ळोलें ना
आमी जेजूक जाणा जावन घेयलोलो ना. हेका लागून आमकां जिवितांत कांयच बरें मेळोना. बायलेन जेजूक म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं खिळी कांय ना आनीक बांय खोल आसाय. तर तुजे कोडे जिवें उदक खुंयचें? आमच्या पुर्वजा जाकोबा पोरोस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली. आपूण तिचें उदक पियेलो तशेंच ताचीं भुरगीं बाळां आनीक ताचें हिंड. पोन्न्या कोरारांत गेल्यार तुमकां जाकोब म्हणटाय तो मेळटा. आनीक ही सामारिया गांवांत ही तेगेली बांय आहा. तर पोन्न्या कोरारांत लोक देवाक कितें बरें करून दाखयताले. जाकोबागे बांयतूं आपण उदक पिल्यार देव आपल्याचे बेसांव घातलो अशें म्हूण चिंतताले. त्या दोना देवूय तेका तेंची काकूड कितें कोतालो. आतां जेजू हुर्सार मरोन 2021 वर्सांनी आमी देवाचे कृपेन देवाचे भाशेन जियेताय. देवाचे काकुटीची आमकां गरज ना. देवागेली काकूड मागो रोण नाकाय. देवा तुवें म्हजेर हें कित्याक धाडलें म्हणनाकाय, कांय फायद ना. आमगेलो आतां हो संवसार पळय चलता 2021 वर्सानू हो नवो करार जेजू मरोन स्वर्गार वेतोवचे हो पळय आतां संवसार चलोला तो सगळे रोशना देवाच्या मोगान कृपेन. आमकां जेजून पोत्तून देवाचे भाशेन केली. आनी जिवितांत जें कितें घडटा बरें कितें घडटा तें देवाचेंच. बरें तुमी वायट देवान म्हजेर कित्याक धाडलें ना, हें देवागेलें, हें देवसरा गेलें. वायट देवा कडसून येयना. गॉड इज गूड. जेजून हें आदाम एवे गेलें पातोक आपल्याचेर घेवन संवसार मेकळो केलो आनीक देवाची खास आसलोली ती जेजून काडून गेली. आदल्या कोरारांत देवान खास शिराप गायलोलो तेका लागून बुट्टेन नुवागेले बोटीची साल्वा जायन सगळो लोक मेलो. त्या दोणा देवागेलो शिराप देवागेलो राग क्रोध त्या दोणा वंपतालो पोन्न्या कोरारांत. पूण आतां जेजून येवन सगळ्या मनशागेलें भोगशिलें, मनशाक नितळ केलें आनीक पोत्तून देवाचे भाशेन देवाच्या राज्यांत भितर काडलें. मोतरी आमी देवागे राज्यांत वचनाय कोण? तुमी पयलीं संवसारां देवागे राज्यांत तुमी भितर सरपा जाय. हें इडन गार्डनां आदाम आनी हें वाहलीं पातोक कोतरी तीं भायर पडलीं. तीं मेली मुठाय बायबलाचेर बरयलो आहा. हें फळ खातेल्यात तेन्ना तुमी मरतलीं. देवागेली कृपेंतुलीं ती मेली. तर आतां देवान ही कृपा आमकां जेजूच्या वरवीं पोत्तून जोडून दिल्या स्वर्गीच्या बापान जेजूच्या वरवीं. तर आतां आमगेलो संवसार कृपेचेर चलता, देवाच्या मोगाचेर चलता. न्हय देवागेलो क्रोध आनीक राग आनीक शिराप तो सगळो काबार जालो 2021 वर्सांनी. तर पूण मनशाच्या जिवितांत हो शिराप राग त्रास कोश्ट दुखी कुडीची दुखी मनाची शांती कित्याक बिगडत आनीक पिड्ड्यार जायत कित्याक वेता? हें पोन्न्या कोरारांत घडटालें. हें नव्या कोरारांत घडपाक उपकारो ना. हें फाल्स. जो मनीस वायट कोत्ता तेका हें मेळटा. जो मनीस पवित्र कातोलीक ना तेका तें सगळें भोगूंक पडटा. तूं ही चाल कर ती चाल कर आतां चालीचेर कांय ना. देवागेली एकूच पद्दती आहा. तूं जेजू भाशेन जायन जेजूचो वावर करपाचो एकूच पद्दती. आनी ही चाल ती चाल वो आनीक तो आनीक हें तें कोण सांगता आनी कोण हें खायल्या बरें न्ही तें खायल्या बरें विगन खायाय आनीक हेचो मांस खायनाकाय हेचो भाजी खायनाकाय फॉर्मेलिना खायनाकाय हें म्हणटा तें सगळें फकाणां. तें आदलो लोक कोतालो हे बायले न्हू हे सामारिकार बायले न्हू सांगिलां आमी हे जाकोबाची बांय ती पिलीं तेगे मोनजात पिल्यो मागीर आतां आमी पिताय. हें आमकां कांय करपाची गरज ना. आतां आमकां उपोट देण्यांनी भरतलो म्हूण सांगिलां जेजून. कित केल्यार जेन्ना
तुवें म्हाका वळखून घेतल्यार. जेजून सामारिकार बायलेक म्हणलें, हें उदक पियेतात ताका सगल्यांक परतून ताण लागतली, पूण हांव दिता तें उदक पियेतीत तांकां केन्नाची ताण लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक झोर जातली आनीक ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. जेजू म्हणटा, एक पाटी तूं पवित्र जालो, तुका संवसाराची आस ना जाल्यार दुयेंस वायट कांयच तुका लागपाचें ना. हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक जो सगलो लोक कातोलीक जावन जो सगलो लोक पवित्र कातोलीक जिवीत जियेतलो तांकां सगल्यांक परतून ताण लागची ना. हें जोरी तर तूं संवसाराचे आशेक लोबदल्लो आनीक हे 13वे वळींत म्हणले ते प्रमाणे हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून ताण लागतली. संवसारांतूय तुवें कसलीच आस केली, आशेक लागलो, वा भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक आयलीं, वयर चडपाचें तिलें, पयशे करपाचें तिलें, आनीक सगळें फाट मान आपूण सोयऱ्यां भितर आपूण व्हडलो, वाड्या भितर आपूण व्हडलो, गांवां आपूण व्हडलो, नॉर्थ गोवा आपूण व्हडलो, आनीक आख्ख्या गोंयांत आपूण व्हडलो, हें पडे कोण करपाक भोंवता. जेजू म्हणटा तांकां परतून ताण लागतली सगल्यांक. तर आतां ही संवसाराची आस मनशा गेली कशीच काबार जायना, कित्याक की जेजून सांगिल्लें चोय परतून ताण लागतली. तूं पयलो कामाक गेलो, तुवें सायकल घेयली, मागीर आनी थोडें काम केलें एक्टिवा घेयली, आनी थोडें काम केलें मोटोर घेयलें, आनी थोडें काम केलें बाटाकूड घेयलो, आनी थोडें काम केलें घर घेयलें, घर काडलें, आनीक थोडें काम केलें काजार जालो, आनीक थोडें काम केलें आनी प्लॉट घेयलो भुरग्यां बाळां म्हणून, आनी थोडें काम केलें आनी कितें घेयलें भांगार घेयलें बायलेक भुरग्यांक. हें मनशा गेली आस केन्नाच काबार जावपाची ना. दर एक मनशाच्या जिवितांत हेंच घडटा. पयस वचता खंय घरांतून नदर मानसूय मनीस म्हणटा ते तरक्की करीत आहा, ताण मनशा लागत आहा. जेजूक सांडून आमी हे आशेक लोबदल्ले संवसाराची. तांचे भितर एक जोर जातली आनीक ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. पवित्र कातोलीक पळय जातलो, ताज्या भितर एक जोर जातली. जोर म्हळ्यार कितें? उदक व्हांवता स्वता, पास पडटा उदक व्हांवता, पास पडटा उदक येता जोरीचें. जाणाय तुमी, जितलें तूं देवागेलें शिकोता, जितलें तूं देवाचे कृपेन आहा, तूं एक पवित्र कातोलीक आहा, तुज्या भितर हें प्रवचन करपाचें, दुसऱ्यांक आदार करपाचो, दुसऱ्यांक पिकोवण दिवपाची, हें तुगेल्या भितर चालू आसता. एक जोर जातली, तांपा ना तें. आनीक ती जोर हें जिवीत पवित्र कातोलिका गेलें जिवीत पवित्र कातोलिकाक सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. ही जोर सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. ही तर जोर बंद जाली, तुका सासणीक जिवीत ना. कित्याक तूं मेलो जेजून देवान सांगिल्ले ते भाशेन. जेन्ना तूं ह्या रुखाचें फळ खातोली वा खातलो तेन्ना तुमी मरतलींत. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक पातकांत पडटलो आनी पातकांत परतून जिवीत जियोवपाक लागतलो तेन्ना तुमी मेली. जे परी देवान सगळ्या मनशांक पवित्र रचलें, आपल्या मोगान रचलें, आपले सारकें रचलें. बायबलाचें जेनसीस आहा चुये. मागीर मनीस आपल्या गेले माय पाय गेले वायटाक लागून मनीस मागीर वायट जाता, बरी वायटान वाडटाय.
आनी भुरग्यां भोगूंक पडटा. तर ही सासणीक जिवी दीत व्हांवतली जेन्ना तूं जेजून पळय तुका पवित्र रचलेलो मागीर मनीस वायट शिंकिलो वायट करपा लागलो. जेन्ना आतां तूं म्हजे भाशेन प्रवचन करून तूं म्हणटा पवित्र कातोलीक जालो आनीक अकस्मात घडये तुका पयशांचे आशेन जायत नाजाल्यार कुडीचे वोंदावण्यान घोडी जायत तुका घोडये हें सोडपाक घोडये दिसतलें आनी घोडये तुका वायट मार्गार वचपाक दिसतलें तेन्ना तूं मेलोय म्हळ्यार तूं देवाचे कृपेन तुलो भायर सरलो आनीक देंवचार तुजो केन्नाच घात घेवपाक शकता. ही जोर सासणीक जिवी दीत व्हांवतली. तुवें मोरो पासून हें देवागेलें कार्य चालू करपाक तुवें कृपेंत रावपाक जाय. देवागेल्या मोगांत रावपाक जाय, पवित्र रावपाक जाय. आनी जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक जातलो तूं हें करीत रावतलो तेन्ना तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. ही पळय जोर तुगेल्या जिवितांत देवाच्या मोगाची कोमेस जाल्यार दुसऱ्यांचो आत्मो साल्वार करपाक ती चालू आसपा जाय मोरो पुऱ्यान. तर हें आमकां सगळ्यांक दर एक कातोलिकाक गरजेचें की आमी कोत्ताय तें आमकां केसलो फायदो आहा जिवितांत. तुमकां घोडये तुमगेले दोळ्याचे वो हे 5 सेन्सीस पळय आहाय तेजे प्रमाण तुमकां दिसता की तुमी जायते त्रास काडले जायते एकठांयलें पूण हें तुका एक पयशाक देखून शिरी पडटलें ना. तुका दुसऱ्या वराचो तुजे लागीं कसलोच इंतजाम तुजे लागीं ना की दुसऱ्या वराक तूं जियेतलो म्हणून. हें तुवें इतलें एकठांयलां तें दुसरें वर तुका जिती दोतोलें म्हणून कांय हेजेर विस्वास ना. तुवें इतलें पड केलां तेजेर कांय विस्वास ना. पूण तूं जेन्ना देवागेलो वावर कोत्ता तूं जेजूचे भाशेन जियेता पवित्र कातोलीक जायन तूं हें प्रवचन सोदां कोता आनीक लोकांक सोदां देवाची खबर दीत आदार करीत तूं भोंवता तेन्ना जेजू म्हणटा की तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. बायलेनी जेजूक म्हणलें सायबा तें उदक म्हाका दी अशी म्हाका आनीक ताण लागची ना आनीक उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. तर आमकां पोत्तून पोत्तून हिंगा थिंगा रितीरांक वचपाची हेजे तेजे बळे पांय पडों वचपाची की हे तेका कावन्सिलींग म्हणटाय ओर एका तेका पांय पडपाची तूं म्हाका रोजार करूं यो रे घराको रोजार करूं यो रे आमगे वायट येयलो मरे हें मरे तें मरे हें मुगो तें मुगो म्हणून तुमी कांय करपाची गरज ना म्हणटा जेजू. हिंगा ही बायल जेजू कितें म्हणटा की हें आनीक उदक काडूंक हांगा येवंक पडचें ना. जेजू जेन्ना बायलेक सांगिल्लें की हें उदक पिल्यार तुका ताळ लागची ना तूं पवित्र कातोलीक जाल्यार तुका कांय करपाची हिंगा थिंगा धांवपाची गरज ना म्हणटा जेजू. तर संवसारांत आमी जियेतना आमकां पवित्र कातोलीकूच जायन दर एका मनशाक जियोवपाक पडटलें नाजाल्यार तुमचें निसणटोन पिशांचे सुण्याचे भाशेन तुमचें जिवीत आनीक मरणूय तसलेंच आनीक बेगीन आनीक मागीर सदांच तुमी उज्यांत कोडपाची आनीक किड्यो तुमकां हावपाच्यो बरयलो आहा सासणाच्या सासणाक गुगलाचेर टायप करून चोय किड्यो आनीक हें मारे उजो हेल फायर सारकें मेळटलें. जेजून सामारिकारन बायलेक म्हणलें वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनीक हांगा ये. बायलेन जाप दिली म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें कित्याक तुका 5 आसले आनीक तुजे सांगात आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय हें तुवें सारकें सांगलें.
तर ही बायल तुमी जाणाय एक फावटी काजार जालो साक्रामेंत जोडलो तो मोडपाक जायना. आनीक जेन्ना लोक एक फावटीच्या वयर काजार जाताय व पोजळपणान आसताय व काजाराच्या पयलो साक्रामेंत जोडटाय तेगेलो ती बायल जावं व दादलो जावं व चेड जावं चोड जावं तेंगेलें जिवीत हे बायलेचे पोरी. हिचो ही सामारिकार बायल आहा तेज्या पोरी तेंचें जिवीत. बायलें जेजूक म्हणलें, सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. तर एका ही जाकोब्स वेल म्हणटाय ताका लागून लोक हिंगा आपण देवाक एक बरी वस्त करून दाखयता म्हणून हे बांयचें उदक लोक पितालो उजार कोतालो. ताका लागून ही बायल म्हणटा की आमी ह्या दोंगरार देवाक बुजतालीं, पूण आतां जेजू म्हणटा की जेरुजालेमांतूच बुजूंक जाय म्हूण सांगतात. पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच बुजूंक जाय म्हूण सांगतात. 21 चोया जेजून तिका म्हणलें, मोजें आयक बाये, तूं ह्या दोंगरार जावं वर जेरुजालेमांत जावं बापाक बुजची नात असलो वेळ येवचो जालो. तर ही बायल म्हणटाली की आमी ह्या दोंगरार बुजपाचें ओ जेरुजाल्याक बुजपाचें देवाक हें ती जेजू कडेन विचारताली. आज कितें केल्यार बरें, तूं आपल्या म्हणटा जिवें उदक दिता आनी तूं एक ज्यूस इज्रायली. तर आतां आमी खंय इज्रायला येवन बुजपाचें देवाक ओर हिंग बुजपाचें. जेजून तिका म्हणलें, जेजून ते बायले सांगिल्लें की आतां वेळ येवचो जालो म्हणल्यार आतां हांव मरोन पुनर्जीवन जावपाचो वेळ येतोच. तुमी ह्या दोंगरार वो जेरुजाल्यांत जावं बापाक बुजची नात. तो ही होली प्लेस ओर वेलांकणी दवरया तुमी आमकां इंडियान गोंयकारांक. नाजाल्यार हे सातांचे जागे पळय आहाय ते आमी गोंयां वयताय ती ते सातांचे जागे वो आतां हुरीस केल्याय ते जागे जेजू म्हणटा थिंग वचोन बुजपाची गरज ना, कित्याक आपण मरोन पुनर्जीवन जायन आतां 2021 वर्स जालीं. पूण हो आमी शिरापाचो देवागेले खास्तीचो आमी आजुनूय पोन्न्या कोरारांत आमी जियोवपाक वताय. आनी जेन्ना तूं पोन्न्या कोरारांत जियेता तेदोना देंवचार तुजें निसोणटोन कोता. पिशांच्या सुण्या भाशेन तूं जियेता. जेन्ना तूं पवित्र कातोलीक ना कोण जावं तो, तुमगेलें जिवीत पिशांच्या सुण्याचे भाशेन ना. चोय नदर मानसोय हांवें सांगपाक गरज ना. जेजू म्हणटा खूंय वचपाची गरज ना. आपण पुनर्जीवन जालो आतां तुमी ही होली प्लेस ती होली प्लेस जेजून सारकें डायरेक्ट सांगिल्लें. चोय होली प्लेस म्हणटाय ती ना, दर एक मनीस जावन आसा देव मंदीर बरयलो आहा बायबलाचेर. चोय आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. आनीकूय वळचोय दुसरी गुगलान टायप करय, हांव आनीक म्हजो बापूय तुमचे भितर येवन आमचें ठिकाण करतलेत, गोर करतलेत. मारेन चोय गुगलाचेर. आमी जोण एक मनीस जावन आसा देवाचें मंदीर म्हळ्यार कितें, देव आमचे भितर आसता, बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो. ताका म्हणटाय पवित्र कातोलीक. आनी जेन्ना तूं पातक आदारता तेन्ना तूं पोत्तून आदां ही पातकां पडलोलीं ते भाशेन देवाची कृपा तुका सोडून वयता. पवित्र आत्मो तुजे भितर आनी उरोना, देव तुजे भितर उरोना. हेकाच लागून तुवें सगळो वेळ तुवें पवित्र रावपाक गरजेचें.
आमकां कातोलिकांक पवित्र कातोलिकांक हिंगा थिंगा धांवपाची गरज ना. हांव मुगेल्या जिवितांत आजून वेलांकणी गेलो ना आनीक हेच्या मुखार वचपाचोय ना. हांव इज्रायलाक जेरुजालेम ओर खूंय जावं तें हिंगा लुड्स ओर खूंय गेलो ना आनीक वचपाचोय ना. हें आमकां गरज ना वचपाची. देवाक भुजूंक थिंग वचपा जाय वो सायबिणी मेळो हिंग वचपा जाय. आतां आनी खूंय गोंय आनी खंयची दोंगराचें खूंय सायबीण येता थिंग वचपा जाय. हें सगलें आमकां करपाची गरज ना. ओके गोंय आतां आमगे गोंय सायब आहा आनी 2 सांत आहाय. ओके तेंगे जाग्यांचेर आमी वर्सा एक पाड्या न्हंय न्हांवयताय बरें आहा. आमगे भुरग्यांक दाखोवपा, भुरग्यांक तेंगे देखीन वाडोवपा, भुरग्यांक सांगपाक वो जोण एकल्याक एक उमेद अशी कोंताय येता. पूण मागो न्ही आं. मागो वचता काय मागो गेल्यार तुमकां पातोक. तूं पवित्र कातोलीक न्ही. ओके तेका एक आपूण रेस्पेद दिवपाक गेला. तेणी देवाचो इतुलो थोकोस घेवन काम केलें तेका हांव थँक्यू म्हणपाक गेला. देवाक हांव थँक्यू म्हणपाक गेला की तांचे उद्देशीं म्हाका ही कृपा तुजी आपणावपाक मेळटा. तेंगेलें जिवीत चोवन म्हाकाय पवित्र रावपाक एक बरो म्हाका आवडो एक उमेद येता. तेश कोन्न गेल्यार जाता. तितून पातोक कांय ना. पूण तूं जेन्ना मागोवंक वेता आंगवण करूंक वेता वो आनी कितें वयताय तीं फकाणां तुमी तुमचे पिशांचे सुण्याचे भाशेन निसोणटोन जायन जीव वचपाचो आहा बेगीन. हिंगा बंद करुया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनी ताजे फॅमिलीक तशेंच हो व्हिडिओ पळयतात तांकां सगल्यांक कोवीड दुयेंसांतलीं राखून सांबाळून दवर. सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर. तांचो पागार वाडय. तांचो पोस्ट वाडय. तशेंच फ्रांस्किना फेरां आनी तिजे फॅमिलीक तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक मोर्याण आनीक तिचे फॅमिलीक क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक पियादा वाज आनीक तिचे फॅमिलीक जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक कॉलेत आनीक ताजे फॅमिलीक हांकां सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. तशेंच अल्सराचें दुयेंस भिंडाचें दुयेंस जोऱ्याचें दुयेंस थोडी जोर आनीक डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर डायलिसीस लंग्सान उदक जालें तें हार्टाचें प्रॉब्लेम हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाल्याय त्यो तकलें सुडलें ती पीस जालें ती आवड जालें ती बुरशेलें ती भेरयलें ती हीं सगलीं दुयेंसांय तांची बरी कर. आनीक जांचो धंदो चलता तांचो धंदो वाडय चडय. जी काम करता तांचो पागार वाडय पोस्ट वाडय. जी नवें काम सोदता तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कर. तशेंच जे कंपनीनी लोकांक बसोवन दवरला तांची कंपनी परतून चालू करून तांचो पागार वाडोवन पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय. सगलीं चिंतना तांची शांती पावय. आडखळ्यो अडचण्यो कसल्यो आसात जाल्यार त्यो तांच्या फावराक करून तांकां तातूंतली मेकळी कर. आनीक हीं सगलीं अजापां तीं पळोवन तांच्या जिवितांत जाल्याय तीं तांकां पवित्र जावपाकूय तुजी कृपा तुजो मोग आनी तुजो आदार तूं तांकां दी. हीं सगलीं मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.